सडा भागातल्या मुरगांव पालिकेच्या कचरो प्रक्रिया प्रकल्पांत व्हडा प्रमाणात कचरो सांठिल्लो आसा। ह्या कचऱ्याचो विलो बेगिनात बेगीन लावचो म्हण शुक्रारा मुरगांव पालिकेन वीजमंत्री मिलिंद नायका सयत ह्या सुवातेची भेट घेतली। वीजमंत्री मिलिंद नायक, मुरगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नायक, उपनगराध्यक्ष शशिकांत परब, मुख्याधिकारी दीपाली नायक आनी पालिका अभियंत्यान हो कचरो प्रकल्पाची भेट घेतली। ह्या वेळार 80 टन कचरो हालोवपाचो आदेश वीजमंत्र्यान दिला। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मिलिंद नायक हांणी हांगा आमकां इन्स्पेक्शनाक आपयले, कित्याक तांचे कडेन थोडे कंप्लेंट्स पावले की हांगा खूबच पायलिंग जाता ह्या दिसांनी। आनी आमी जी सुडा कडेन प्रोसेस करून एक कॉन्ट्रॅक्टर केल्लो आसा, ताणें अजून आमकां EMD दिली ना आनी कामूय सुरू केलें ना। हे पळोवन आमकां आतां प्रश्न पडला की कशें बेगीन करपाचें। त्या खातीर आमी एक पावल बरें उखलपाचें चिंतला। तें जातकीर आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें दिसता म्हाका। जून म्हयन्यान आमकां डंप काडपाची वकालत घाल्लेली आसा, पूण म्हाका दिसना की ती वकालत दिल्ली आहा पळय ती 1 किंवा 2 वर्सांनी ती हो डंप खाली करतलो। आमी मिनिस्टरान आतां इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा की हो जो डंप आहा पळय डे बाय डे वाडत आसा आनी हेका लागून कितें तरी एक्सपडायट करपाक जाय, हो गार्बेज फास्ट काडपाक जाय। हांवें अशें आयकलां की नॉर्थ सायडीक असो एक डंप आसा 40 टन्स विदीन 2.5 मंथ्सान काडलेलो आसा। हांव मिनिस्टराक सुद्दां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की हो समज डंप आमी 3 ते 4 म्हयन्याचो काडूंक गावता जाल्यार तशें न्यू टॅक्नोलॉजी आहा ती आमी करपाची म्हाका दिसना की हो जो कोणाक टेंडर गावला पळय तो काम करीत गो, कित्याक तेणी अजून बीजी दिवंक ना। बँक गॅरंटी समज दिल्लेली जाल्यार आयज हो काम स्टार्ट करून गावपाचें आमकां, अजून स्टार्ट जायना तें। सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA तशें गव्हर्मेंटाक DMAक सांगता की जाता तितले बेगीन हांगा एक्सपर्टायज करपाचो एक न्यू प्रोजेक्ट कितें करून करपाचो म्हणून।